Hello friends, welcome back to my channel. कशे आहे तुम्ही? बरे आहे नो? After a long time. Last बाबाच बर्थडे जावन कामार बिझी आसलो. सो कांय ब्लॉग कांय काडूंक मेळना, हांव सांगूंक मेळना. आनी कशे आहे तुम्ही? बरे आहे नो? आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा लास्ट ब्लॉगान that support till to म्हाका. Okay, thank you for everyone for new subscribers. Okay, कशी सपोर्ट करीत राय. Okay, so guys friends now Kamaru ha सध्या लॉर्ड्स हो आयकॉनिक क्रिकेट ग्राउंड, होम ऑफ क्रिकेट म्हणटा हें जावन थिंगा आनी आयज एक हिस्टॉरीक मॅच जावपाची आहा इंग्लंड आनी इंडिया वुमन्स टेस्ट मॅच. ओके, सो लॉर्ड्स ग्राउंडार ही आफ्टर 50 years फर्स्ट टाइम जातली. सो पयली ही 50 years ago जालोली. Okay, so आज the after 50 years 50th anniversary and आज India first time Lords विचेर हेवतले women's team test match. So आनी हुंची दुसरी women team से होकना test match. So आज the historic moment तेंका so India आनी England हेवताय. Okay, हांव तुमकां मागीर दाखयता बारीक बारीक पडलो जाल्यार. Okay, Lords cricket ग्राउंडार भितर तुमकां सद्या सकाळी इल्लो वारी मारता आनी पळय आतां फ्रेंड्स सद्या वारी मारता सारकी. हांव सद्या भितर हा ब्रेक टायम पडलेलो सो इल्लो आनी पळय तुमकां पळय सगळी फ्लॅग आहा आमची इंडिया फ्लॅग हो पळय हा वाऱ्यान हें जाला. ओके, हो ट्रेनिंग ग्राउंड सेपरेट ग्राउंड हा लॉर्ड्साचो. ओके, सद्या कोण नाय आनी हो पळय हो ग्राउंड सद्या कोण ना पळय मागीर गेम जाता लोक बसता. ओके, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड हिस्टॉरीक ग्राउंड आयकॉनिक. ग्राउंड्समॅन पळय सकाळचे तांकां रास मातशें ट्रेन करताय ते. ही पळय पीच क्रिकेट पीच मदी आहा ती रोलर बाळून दवरले. स्टँड सारकी एम्प्टी आहाय. आनी हांव येवपा हिंगा हा लॉर्ड्स. सो सोजमोता ब्लॉग पळयत राय. ओके, कंटिन्यू करतलो मागीर. ओके, सो मागीर कितें दिश्टी पडलें दाखयता तुमकां भितर. ओके, सो स्टे ट्यून्ड सी यू इन अ बीट. आइकॉनिक स्टेडियम होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स स्टेडियम एंट्रेंस है. फ्रेंड्स लॉर्ड्साचो ट्रेनिंग ग्राउंड आनी थिंगा वयर कितें दिसता ते थिंगाचो एक्चुअल ग्राउंड भितर आहा लॉर्ड्स होम ऑफ क्रिकेट. गाइस वेलकम बैक. दाखयता ट्रेनिंग चलता सद्या. सगळे इंडियन टीम वुमन्स इंडियन टीम ट्रेनिंग करताय. फुटबॉल हेवताय म्हणल्यार सद्या ते जिखपाय चड 4 विकेट जाय तांचे कोण. आनी ते सायडीन इंग्लंडाचे जाताले पळय इंग्लंडा थिंगा आनी पळय पीच सगळे पळय कॅमेरामॅन प्रेजेंटेटर सगळे हे थिंगा. जेमिमा म्हणटा तें पळय वर्ल्ड कपाक 100 मारलो ते लोक आतां येयला स्टार्ट जाली येवपाक. ओके, चला वॉर्म अप करताय ती.
वुमन्स पासून बरे होते क्रिकेट आता नेक्स्ट साइड स्क्रीनियर हायलाइट्स जाता वयता ते तुमकां दिश्टी पडटलें हांगा अबे जेमिमा ऐकलं का होतं तिथे चला हांवूय बसला आता ब्रेक एक पडलो म्हाका हांवूय बसला फ्रेंड्स थिंगा चल माय फ्रेंड्स आता मागीर कितें काडून मेळ्ळें काडटा ओके लॉट्स एक्सपिरियन्स जालो सो फ्रेंड्स सचिन तेंडुलकर येयलो आनी हांव येयलो चलो टॉक दिता cricket legend Sachin Tendulkar is here at Lords. Cameraman पे सभी थिंग है रावले So thank you. Catching practice. से पीछे रोलर होते सो फ्रेंड्स पळयंग आतां डांस म्युजीक चलतालें ओके पंजाबी दिसता म्हाका डांस बडयान नाचताय पळय सो चान्स पडलो म्हाका दाखोवपाक तुमकां सो हांवें काडला डांस करताय पळय बडी घेवन कॉलर डांस तो खबर ना तुमकां कोणाक खबर आसा जाल्यार कमेंट सेक्शनान सांगाय मागीर कॉलर डांस तो ढोल घेवन वाजयताय म्हाका दिसता पंजाबाचें म्युजीक दिसता म्हाका तशें नाचताय न्हू तें फुगडी कशी घालो न्हू तुमकां कोणाक खबर आसा जाल्यार कमेंट सेक्शनान सांगाय मागीर सो फ्रेंड्स इन दी वुमन्स रिगली गेम आनी पळय ती ट्रॉफी घेवन पळय वॉक अरावंड कोत्ताय फॅन्सा फुड्यान सो इंग्लंडा मारले तेणी दे डिफिटेड इंग्लंड
अजून पळय म्हाका हा हेल्मेट इंडियन ड्रेसिंग रूमाचे हेल्मेट ओके फ्रेंड्स वेलकम बॅक येयलो परतून आनी तुमकां पयलो आसतलो न्हू बारीक बारीक दाखयलें हांवें लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंडार स्टेडियमाचे आनी आफ्टर एंड ऑफ द मॅच जाणां कोण जिखली ते आमची इंडिया जिखली लेडीज टीम जिखली वुमन्स हिस्टॉरीक विन आनी फर्स्ट टाइम जाली ती लॉर्ड्स ग्राउंडार टेस्ट मॅच आनी बरी होल्या सारकी आनी इंग्लंडा सगळे आउट केले तेणें सो आनी हांवूय म्हाजी शिफ्ट जाली काबार हांवें मागीर हँडिकॅपान चोळ काडून वचों त्या मागीर बिजी उरले समजा शिफ्ट काबार केलो इथे घरा ओके सोजमोतां तुमकां लायक जाला आसत म्हणून म्हाका जाती भाशेन हांवें काडलां दाखोवपा तुमकां आनी असो व्हिडिओ लायक कराय ओके शेअर सबस्क्रायब ओके आनी थँक्यू म्हणटा वन्स अगेन फॉर ऑल द न्यू सबस्क्रायबर्स आनी फॉर युअर लव एंड सपोर्ट ओके असो सपोर्ट करीत राय ओके आनी मेवता तुमकां नेक्स्ट ब्लॉग ओके गायज सो till then take care guys. I'll see you shortly in the next vlog. Okay, bye bye and take care and have a lovely day and God bless you all.